आम आदमी वॉलंटियर्स वो आम आदमी लिडर्स कोणाक भिवपाक हिंगा आयिल्ले ना। आमी थोडे दीस जाले, एक म्हयनोभर जालो, आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली। कित्याक आज दर एक नागरीक गोंयकार आपल्या बोडसांतल्यान टॅक्स फारीक कोता गव्हर्मेंटाक, आनी ते टॅक्स कित्याक बरे रस्ते, उदक, बिजली मेळची म्हूण। पूण आयज चोयलें जाल्यार गोंयांत वयर थिंगसो रस्ते फोंडलो आहाय आनी रस्ते पाड आहाय, आनी हे रस्ते ते कोता ते रोखडे 2-3 म्हयन्यान परतून फोंड पडाय। तर आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली बीजेपीची बुराक म्हणून हो सरकाराचे नदरेक काडपाक। सो ही कॅम्पेन बरी चल्ली आनी लोकांनी आमकां जायतो सपोर्ट केलो आनी जायते लोकांनी आमकां मेसेजी धाडले, अमके कडेन रस्तो अमको पाड आहा अमको, आनी आमी जाता ते भाशेन आमच्या व्हॉलंटियरांनी हे इश्यू घेतले। आतां कितें जालें, ही जेन्ना गेली जाल्यार बीजेपी खंय तरी चिमटो लागलो, आमी ह्या लोकांच्या नदरेक हाडटा, उजवाडा हाडटा म्हूण। पयलें कॉमेस जाल्लें शिरोडा गांवांत, जेन्ना शिरोडाचे तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सीक गेले जाल्यार रस्ते चोयले जाल्यार इतले पाड आहाय। जेन्ना आमचे व्हॉलंटियर भोंवता तेन्ना थिंगा आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकी दिली बीजेपीच्या मनशांनी, तुमी हांगा येता ते तुमकां हिंगा शिरोडा रावंक जाय काय म्हूण विचारूंक लागले। पयली कॉमेस जाली थिंगा, पयर 2-3 दीस जाले सांखळीक जाले, सांखळे आमचे व्हॉलंटियर गेले, थिंगाय तांकां धमकी दिली। आनी एक कडेन गेल्ले कालांगूट, थिंगाय कॉमेस केले धमकी दिवपाक, तुमी हें करनाका म्हूण। तर आयज काल कितें जालें, काल आमचे भुरगे मोती दोगरा वयल्यान भोंवताले ही घराघरांनी कॅम्पेन घेवन सिग्नेचर घेवपाक। तर काल मोती दोगरार आमच्या भुरग्यांक परतून धमकी दिली। तर हें चलोंक पावना इन अ डेमोक्रेटीक कंट्री, इन अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस। बीजेपी म्हणटा आमी इतले येते पावट 27 जिखतले, कोण म्हण 33 जिखतले, जाल्यार तुमी इतले कित्याक भिताय रे आमकां? जाल्यार आमकांय तुमी कॅम्पेन करूंक दिवची आनी हांव मागतां पुलिसां कडेन हे तेंचेर कारवाय करची। जो आसा तो खरें म्हणल्यार एक अशा आमदारा अगेन्स्ट आसा जो स्वता हालींच ताणें सांगलां की बीजेपी फुडलीं 15 वर्सां जिखपा जायना, हें सगळ्या गोंयान आयकलां। पूण तो आज बीजेपीन आसा आनी बीजेपीन आजे जे लोक आसा तांची जी गुंडागर्दी ताणें जे घेतिल्ले मिनिस्ट्री खातीर तांची जी गुंडागर्दी चालू जाला, आनी म्हणून आमचे जे व्हॉलंटियर्साक जे धमकावपाचो भिवोवपाचो प्रयत्न जो जालो, आमी फक्त तांकां इतलें सांगपाक सोदता, आम आदमी पार्टी नॅशनली आनी गोंयान नॅशनली आमी गोद्रा कांडाचो जो एक्यूज आशिल्लो ते एक्यूजाक सुद्दां आमी भिले ना। तांणी जी गुंडागर्दी केल्ली पळय ताच्या गुंडागर्दी अगेन्स्ट आज म्हणल्यार आमी फेस करीत आसा, आमी भोगत आसा, आनी हाज्या मुखार आमी स्ट्रॉंगली तितल्याच ताकदीन आमी ताका फेस करतले। अर्दवर जालें तुमचो PWD मिनिस्टर आतां रस्तो करता पळय ते। एट द टायम आय एम कमिंग हियर ते गार्डनाच्या त्या सायडीन पोर्टल भरपाचें काम चालू आसा। म्हणजे जो पर्यंत आमी बीजेपीची बुराक कॅम्पेन घेवन मडगांवान भोंवना तो पर्यंत म्हाका दिसता मडगांवान वत येवंक नासलें फाटले 10 दीस जाले ते रस्ते करपा खातीर। आतां चालू आहा काम। आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकी दिली काल, आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकी दिवन तांणी सांगलें तुमी कशें करता ते कितें करता ते आमी पळयता म्हणून खंय मोती दोंगरार। आतां आमी कंप्लेंट फायल करतले, पयलीं पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट फायल करतले आनी आमी आतां मोती दोंगरार वतले। पळय हांची कापाजात कितली आदी आमकां धमकी दिवपाच्यो आनी आमकां दादागिरी करपाची। वी आर वॉर्निंग बीजेपी, हे गोंयकार जे व्हॉलंटियर ते गोंयकार, आज गोंयकारांचेर तुमी अत्याचार चलयल्या। गोंयांत रस्त्यांची परिस्थिती कितें जाली ती सगळ्यांक खबर आसा, आनी रस्त्यांची परिस्थिती कित्याक लागून जाल्या ही लोकांक खबर आसा। आनी आज हो 4 दीस जाल्लो PWD मिनिस्टर जेन्ना आमी कॅम्पेन सुरू करता तेन्ना ताजे मनीस धमक्यो दिता, हाजो अर्थ बीजेपी कितली भिल्या ते दिसून येता। सांग तर 2 जाण MLA आसात ते कित्याक ह्या एजिटेशनाक ना? MLAचें काम न्ही रस्त्यार येवन हें काम करपाचें, MLAचें काम एसेंब्लीन झगडपाचें। एसेंब्लीन जेन्ना रस्त्याचो प्रश्न आयिल्लो तो एसेंब्लीन दोनाय आमच्या MLAंनी काडिल्ले। कॉलिंग अटेन्शन मोशनाक जेन्ना क्रूज बाब आनी वेन्सी बाबान उलयले तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगले, मान्य केलें की रस्त्यार ज्या रस्त्यार अपघात जाता ताका रस्त्याची परिस्थिती जबाबदार आसा म्हणून। मोर दॅन 50% रोड्स आर इन बॅड कंडिशन एंड मोर दॅन 50% ऑफ द डेथ्स विच आर कॉज ऑन रोड्स इज बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन। आमी हे 5-6 दिसां पयलीं म्हापशान पळयलां मरे, 5-6 दिसां पयलीं एक 26 वर्साचो तरणाटो इंजिनियर कामा खातीर गोंयांत आयिल्लो ते पोर्टल वाचोवपा खातीर सायडीक सरलो आनी मेलो म्हणून। ही परिस्थिती आसा, हे सगळ्याक परिस्थिती आसा। सो हे सगळे जे ब्लड आसा, हे सगळे जे रस्त्यार मारता तांचे ब्लड आसा हे बीजेपीच्या हातार आसा। दे आर द क्रिमिनल्स। ते PWD इंजिनियर्स आसा हांचेर ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जायना?
आमच्या एमएलएन ती मागणी केल्या. एमएलएन आपले काम जे करपाक जाय असेंब्ली भितर ते बरे तरेन करेल्या चालू आसा. तांच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांच्या दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पळय जाय तशी ऑपोजिशनान रावणीत आमी आपली कामां करून घेतल्या. दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ अ गुड एमएलए अँड आय थिंक आवर बोथ एमएलएज हॅव सेट एक्झाम्पल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा की ऑपोजिशनान रावनूय काम करूं शकता.